आयतारा 21 जूनाक इंटरनॅशनल योग डे जो आसा तो सरकारी पातळीचेर मनयतले। हाका लागून मुख्यमंत्र्यांनी मंगळारा बसका घेतली। साबार संस्था आणि सरकारी खात्यांचे अधिकारी ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले। ह्या बसकेन थारले की 2 लाख जण गोंयांतले जे आसा ते आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमतान योगासना करतले। सकाळी 9 ह्या कार्यावळीची सुरवात जातली। बांबोळेचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आणि ताळगांवचो मल्टीपर्पज हॉल हांगासर मुखेल कार्यावळी जातले। सरकारी कर्मचारी, टीचर आणि स्टुडंट हांचे खातीर योगान पार्टिसिपेट जावप सरकारान कंपल्सरी केल्या। हे नागरिकांनी आपल्या लागच्या वाठारांत जावपी योग दिनाच्या कार्यावळींत वांटेकार जाव येता। सगळ्यांक सर्टिफिकेट मेळपा खातीर सरकार एक लिंक जनरेट करतले आणि ती सगळ्यांक सर्क्युलेट करतले। त्या लिंकीर क्लिक करून आपलो फोटो आणि माहिती घातल्या उपरांत योग दिनान पार्टिसिपेट जाल्ल्याचे सर्टिफिकेट जर एकल्याक मेळटले। गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस हांचे मध्ये युती जातली काय ना हो प्रश्न सद्याक चर्चेक आसा। आणि ह्या फाटभुंयेचेर काँग्रेसचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी आमी गोवा फॉरवर्डा कडेन उलोवपा खातीर काँग्रेस एक रोखडीच समिती नेमतली अशें वक्तव्य केल्लें। ताचेर विजय सरसाय हांणी ताका जाप दितना म्हणला की काँग्रेस अशी जर समिती करता जाल्यार ताका पूर्ण येवकार दिता। आनीक पूण ही समिती काँग्रेसीन बेगोबेग करची आणि बेगोबेग उलोवणी सुरू करची अशें ताणें म्हणलां। हाजें कारण ते म्हणटात की फकत उलोवणी करता पूण वेळ काडचे परस जाता तितले बेगीन ही उलोवणी जावची आनीक ताका एक सारकी दिशा मेळची अशी तांची मागणी केल्ली आसा। हीच दक्षिण गोंयांतली सगळ्याक आज म्हत्वाची अशी खबर जावन आसा। पर्सनल डिपार्टमेंटान काडिल्ल्या एका आदेशा वरवीं दक्षिण गोंयचे अधीक्षक म्हण टिकम सिंग वर्मा हांची नेमणूक जाल्ली आसा। टिकम सिंग वर्मा हांचे कडेन वाळपय ट्रेनिंग स्कुलाचो पुलीस ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटाचो तांचे कडेन चार्ज आशिल्लो आणि आतां तांची बदली दक्षिण गोंयचे अधीक्षक म्हण जाल्ले आसात। त्याच बरोबर तांकां एडिशनल चार्ज आसा तो कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे SP म्हण तांकां चार्ज दिल्लो आसा। सद्याक शेखर प्रभदेसाय हांचे कडेन हो चार्ज आशिल्लो जे कोंकण रेल्वेचे अधीक्षक म्हण काम पळयताले। तांचे कडेन अतिरिक्त भार जो आशिल्लो दक्षिण गोंयचो तो आशिल्लो आणि आतां टिकम सिंग वर्मा हे परत एकदां हाजो चार्ज घेतले। हाजे पयलीं बी टिकम सिंग वर्मा हे हांणी कार्यकाळ पळयल्लो आसा। काही म्हयन्या पयलीं तांची ट्रान्सफर जाल्ली आणि ताचे नंतर संतोष देसाय हांचे कडेन आशिल्लो। संतोष देसाय रिटायर्ड जातकीर शेखर प्रभदेसाय आनी आतां परत एकदां टिकम सिंग वर्मा हे चार्ज घेतले। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार। भाजपाचे आदले फुडारी दत्तप्रसाद नायकाचें म्हणणें आसा की ताळेगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसीक एक बरो कॅन्डिडेट दिवप। इफ जर ते बरो कॅन्डिडेट ताळेगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर दिता जाल्यार तेंचो फूल सपोर्ट आसतलो। तशेंच 2022 सुद्दां तेंच्यांनी काँग्रेस कॅन्डिडेटाक आपलो फूल सपोर्ट दिल्लो। आनी तशेंच तेंचें आनी म्हणणें आसा की पणजे शारांत जर उत्पल पर्रीकर कंटेस्ट करता जाल्यार पणजे शाराच्या लोकांनी तांकां फूल सपोर्ट दिवन तांकां निवडून हाडचो। राज्यांतली वाडीव बिलां आणि त्याच बरोबर वारंवार जी लायट खंडीत जाता ताका लागून दिल्लीचे आपाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल हाणें व्हडलो आरोप केलेलो आसा की हो स्मार्ट मिटर्स जे बसप आसा ते एक व्हडलो घोटाळो म्हणून। त्याच बरोबर ताणें 3 म्हत्वाच्यो अशी मागणी केलेली आसा। एक म्हटल्यार जे 300 युनिट्स मेरेन ग्राहकांक वीज दर जे आसा ते फुकट दिवचे आणि 78% 15 जुलय मेरेन जर ही थकीत बिलां जर आसा ती माफ केली जाल्यार 78% ग्राहकांक शून्य बील येतले अशें ते म्हणटात। आणि त्याच बरोबर 24 तास वीज पुरवण करची अशें तांच्यांनी म्हटिल्लें आसा। स्मार्ट मिटरा पेक्षा ते म्हणटात की स्मार्ट वीज पुरवण करची अशें आपाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल म्हणटा। आणि हे 3 मागण्यो जर पुराय जावंक ना जाल्यार 31 जुलयाक रस्त्यार देंवतले अशी तांच्यांनी शिटकावणी दिलेली आसा। आणि अशा तरेचे तांच्यांनी सांगिल्लें आसा। त्याच बरोबर ते म्हणटा की आमी दिल्ली जशें फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिता